नानड्या एका घरा उजो लागून 4 ते 5 लाखाचे नुकसान झाला. घरात काही लग्नाचे सामान आशिल्लें. खरेंच घर खूब जळलेलें आसा. म्हणजे हॉल तर सगळो गेला, फुडलें मातशें आसा, फाटल्यान सगळें गेल्लें आसा. कसो लायला तो आमकां म्हणजे कारण काय ना. हाका म्हणजे डिपार्टमेंट हॅज टू इन्वेस्टिगेट. आमचो PI म्हणटा त्यांनी फॉरेन्सीक टिमीकय आपयला. तांकां मातसो संशय आसा की फाटले जी कडी आसा न्ही ती ओपन आसली ती. सद्याच्या पुलिसेक इतलेंच हांव सांगूं शकता की तांकां आमी जाता तितले बेगीन रिहॅबिलेट करचें. ते आतां आयचे दीस तांचे ते नियरस्ट सोयरे आसा आमचो चंदन म्हणटा तो मुळगोचो, तांगेर ते रावतले. पण आमी तांकां एश्युअर केला की CM रिलीफ फंडांतल्यान हांव तांकां हेल्प करतलो. आमदार म्हणून हांव तांकां आज दिता, ते आतांच दितलो अर्द्या वरान. प्लस मामलेदारूय येता ऑन स्पॉट इन्स्पेक्शन करून जी सगळी डॅमेज त्यांच्या घरान पयशे आसले अरावंड 2.5 लाख सुमार. प्लस लग्न एक तेंच्या आतां आसा तेंच्या सोयऱ्याचे ते कपडे आसले. प्लस त्याच्या धंद्याचे उमेश म्हणटा ताचो धंदो दुकान आसा ते आसले पयशे. सो हे सगळें तेचे खरेंच जळलेलें आसा. ऑलमोस्ट वायट घटना घडली की तेंचे म्हणजे ऑलमोस्ट सगळे काबार जाला, सगळे जळून खाक जाला, तेंचे पयशे हे जाले आनी खंय तरी तेंच्या घरानूय लग्न आसलें. दुखद घटना जाली की इतले अशें कशें घडलें हें आतां कळना की दार फाटलें दार तेंच्यांनी बंद करून गेल्लें. पण आतां तेन्ना आमी पळयलें ओपन करून भितर गेल्ले तेन्ना दार ओपन आसलें, फाटलें दार. आनी सांगू आनी शॉर्ट सर्कीट म्हाका दिसना शॉर्ट सर्कीट जाल्ली अशी. आतां तिका इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय प्रॉपर. रोडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.